सांगोळडा टू कलांगूट ह्या रस्त्याचेर पासार जातल्या मनशांक हो जो फोंडकूल आहा हो आयज एक लायफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन जावन आसा. पयलीं म्हणजे पोलाक एक पासून लायट ना, ब्लाइंड स्पॉट जाता रातचो. पूण हांगार तो फोंडकूल आसा पळय, पळयात थंय पळयात पळयात फोंडकुला पळयात. ह्या रस्त्याचेर कम्यूट करता. इट इज अ हजार्डस सिच्युएशन नॉट ओनली फॉर द फॅमिलीज स्टेइंग अराउंड बट फॉर द कम्यूटर्स. I understand the family members or the regular travelers might know this death trap is here, but imagine the tourists passing by from this area. It is a death trap. It's a shame on the government. कोट्यांनी पैसे मोडटा चे मुनीस कितें करपाक. सांगोळडीची पंचायत कितें करता बाबा तुम्ही? न्हिदल्यात, पेवच घातल्या रे, पेवच घातल्या पळय, पेवच घातल्या वयर आणि हांगर सकयल मागीर तो सिमेंट घातल्या. हो भरतलो कोण? आता ही पळय ती एक गाडी आसा फुडें, ताका रे ती गाडी डॅमेज जाल्या. बंपर तिचो लागून बंपर आहे पळय, बंपरान चुरो पडला. अभय 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 आता एक दीस जावंक ना, आता खूप दीस जाले अशें दिसता. लोक येता पडटा वयता, कांयच पडोंक ना. सरकाराक ना पडोंक ना, ना सांगोळड्याच्या पंचायतीक कितें पडला.